बुधवारा पणजे सांवसारिक जैवविविधताय दीस मनयलो। ह्या दिसा निमतान खासा ड्राफ्ट प्लान तयार केला आणि ह्या प्लानाचे नाव बी पार्ट ऑफ द प्लॅन अशें आसा। जाल्यार जैवविविधतायेचो फुडल्या पिळगे खातीर आमी कसो सांबाळ करूं शकता आणि जैवविविधता संवर्धन करतले जाल्यार कितें करपाक जाय हाचेर गोंय राज्य जैवविविधतायेचे सचिव प्रदीप सरमुकादम हाणें उलोवप केलें। आयच्या दिसा आमी बी एक कार्यक्रम दवरला आणि दर वर्सा आमी मोठ्या दबाज्यान दवरताले, पूण ह्या फावटी आमी एक ऑनलायन मोडान दवरला लोकां खातीर। पूण आमी ओनूचो जो थीम आसा तो ओनूचो जागतीक थीम आसा बी पार्ट ऑफ द प्लॅन। हाचो अर्थ कितें, बायोडायवर्सिटी सांबाळ्ळे जाल्यार आमी सुखी किंवा सुरक्षीत उरतले की बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल फूड वेब किंवा जी जैवीक साखळी आसा ताचो आमी एक म्हत्वाचो घटक। सो जर आमी सुरक्षीत उरपाक जाय जाल्यार बायोडायवर्सिटी उरपाक जाय। फ्रॉम फूड टू मेडिसीन सगळें आमकां बायोडायवर्सिटींतल्यान मेळटा। सो आमी प्लॅन कशें करपा जाय। सो एक जगाचो प्लॅन आसा, ताका पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क म्हणटा, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अशें म्हणटा ताका। त्या प्रोटोकॉला अंतर्गत सगळ्या जगान 175 सादारण एक्शन पॉयंट्स घेतल्या, 23 टार्गेट घेतल्या जगान। त्या टार्गेटाक आमचो देशूय कटिबद्ध आसा आणि देश जेन्ना आमचो 2 वर्सांनी रिपोर्ट करतलो की आमी कितें अचीव केलां तेन्ना आमच्या राज्यांतल्यानूय आमी अचीव करपाक जाय। सो लँड यूज प्रोटेक्शन आसूं, हॅबिटेट प्रोटेक्शन आसूं, नुस्त्याचें संवर्धन आसूं किंवा झाडांचें संवर्धन आसूं, पशु प्राणी पक्षी हांच्या संवर्धनाचो आमच्याय बी राज्यान एक प्लॅन केला तयार। ताका गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रॅटेजी एंड एक्शन प्लॅन अशें म्हणटा। आयज त्या प्लॅनाचेर भितर चर्चा चालू आसा। गोंयचे जे विद्वान लोक आसा प्रत्येक क्षेत्रांतले ते बसून ताचेर चर्चा करून हो ड्राफ्ट प्लॅन तयार केला आमी। हो आमी पब्लिकाक दवरतले, इन्स्टिट्युशनांक दवरतले आणि आयज ह्या प्लॅनाचेर चर्चा कित्याक ओनूचे थीम बी पार्ट ऑफ द प्लॅन। आणि हो प्लॅन आमी सगळ्यांनी तो समजून घेवपाक जाय, तातूंत सहभागी जावपाक जाय आणि त्या प्लॅना अंतर्गत आमचे कोस्टल प्रोटेक्शन कशें करतले। फाल्यां हुंवार आयलो जाल्यार आमी कशें मँग्रूव म्हत्वाच्यो, तातूंत मागीर आनी कितें आमी लागवड करपाक शकता, बांबू लावपाक शकता काय गटाय करपा खातीर, आनी कितें आमची झाडां जी नेटीव प्लांट्स कशी संवर्धन करपाची की जेणे करून आमचे प्राणी संवर्धन जाता, असो सगळो विशय आसा।